जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोंदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोंदारा आराधन तुका पुण्यारूपार तुली पुनासाय दैवी तुजो मोग वांटून आसाय पुण्यारूपार तुली पुनासाय दैवी तुजो मोग वांटून आसाय कुर्बेन तूं आमकां नेटून आसाय पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोंदारा आराधन तुका उण्यो सोम्या तूं जिवितासो आत्मी जिवीत आमकां लाभोसो उण्यो सोम्या तूं जिवितासो आत्मी जिवीत आमकां लाभोसो सर्गीच्या मनांत आमकां पोसो पवित्रिणांत आपल्या एकवटावसो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोंदारा आराधन तुका पयसम्या तुका जावं
हळू करूं को पेद्रूची उतर आमची कणकण घेवया. पेद्रू म्हणटा सुमी आमी कोण सरशी वचूं तुजे लागीं आसात ससणेक जिवी दिवची उतरां. वय समी आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात ससणेक जिवी दिवची उतरां. तेच खातीर आमी तुजे मुखार आयल्या तुजे लागीं आयल्या आमकांच तुका समर्पूंक आमचे कंत बेजाराय कश्ट तुका समर्पूंक कोरिंतकार अध्याय 5 वाक्य 7. दुसरो कोरिंतकार अध्याय 5 वाक्य 7 अशें सांगता भावार्था विशयन. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टींत न्ही बगर भावार्थाच्या उजवाडांत चलता. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता. हे देवाचे उतर मौनपणे नियाळ करया. एक मिनट भर मौनपणे देवाचे उतर नियाळ करया.
मनशाची अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कत तू कितें हांवें तुजो घेतला तो संतोष हांवें हेरांक दिवंक आमी देवाची कृपा मागया. 7वें जावन आसा बोक्साने. लुकास अध्याय 6:30-7. हेरांक बोक्सिया आनी तुमकांय बोक्साने मेळटले. हेरांक बोक्सिया आनी तुमकां बोक्साने मेळटले. मौनपणी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करया. देवाचे उतर सांगता,
हेराक बोगसिया आनी तुमकां बोगसने मेळटले. हांवें हेरांक बोगसूंक जाय पयलीं म्हज्या पैद्या खातीर. हांवें हेरांक बोगसूंक जाय म्हज्या बऱ्यापणा खातीर. हांव हेरांक बोगशितां जाल्यार म्हाकाच हांव बोगशितां. हेरांक हांव बोगशितां जाल्यार म्हाकाच हांव गूण करतां. बोगसाने गूण करूंक शकता. बोगसाने गूण करूंक शकता. उगडास कड्या म्हज्या जिवितांत हांवें कोणाकय बोगसूंक बाकी आसा जाल्यार, कोण व्यक्ती आसा जाल्यार, जायना जाल्यार त्या व्यक्तीक सक्रामेंतांतले जेजू समर्पिया. कित्याक त्या व्यक्ती खातीर न्ही, म्हज्या खातीर हांवें बोगसूंक जाय. हांव बोगसूंच्या मुखांत्र हांव बरेंपण आपणयतलों, गूण जातलों. त्या खातीर देवाचें उतर सांगता, तुमी बोगसी आनी बोगसाने तुमचें जातलें. जर तर हांव हेरांक बोगशितां जाल्यार देवाचें बोगसाने म्हाका मेळटलें. कशें त्या सोरान आखरीच्या घडीर जेजू लागीं म्हणूंक लागलो गे, म्हाका बोगशी. ताणें बोगशिलें. क्रुसार मुखार आसतना त्या लोकांनी केल्ल्या अन्यायाक जेजू म्हणटा, तांकां बोगशी ते कितें करतात न्हेनात. जायते पुटी सिसांनी सूख केल्या वेळार, फरिसांवांनी शास्त्र्यांनी सूख केल्या वेळार जेजू बोगसूंत आसलो. अरे घडी बोगशिलें. तसो जेजू आमकां बोगसूंचे खातीर आमच्या भाव भयणीक आमी बोगसिया आनी बोगसून असो गूण जावचे खातीर आमी सक्रामेंत आसल्या जेजू लागीं मागया. आठवें जावन आसा देवाची जानवाई. जाकोबाचो अध्याय 1:5 अशें सांगता, पूण तुमचे मदें कोणी जानवाय ना जाल्यार तूं देवा लागीं मागो, देव समेस्त मनशाक उपगसतना दिता. पूण तुमचे मदें कोणी जानवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागो, देव समेस्तांक मनशांक उपगनासतना ती जानवाय दिता. वैमागाच्या भाऊ भयणो, जानवाई मस्त गरजेची. पवित्र आत्म्याचें तें फळ जानवायान आमी भरचे खातीर सलमावरान देवान सलमावरायाक विचारलें, कितें तुका जाय? सलमावरायान मागलें जानवाय. कितें बरें आनी वाई म्हाका दी. म्हज्या जिविताच्या आखरेच्या घडा वेळार सूख करता आसतना, वायट करता आसतना, पातक करता आसतना निर्धार घेवंक तुज्या जानवायान
Diavoda Sakramento Sasanglaman करूया पूर्विल्यातल्या रूपाबोधला नव्यो रीती आदार्या सल्वोन्वेच्या अस्तित्विश्व्या बावादाचे बोल दिव्या जशे बाबा तशे पुता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिटात समसमी नावाता आमेन. प्रार्थुया हे देवाबीचे सक्रमंत काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडविण्याचो फळ सदांच आमचें तें आमी बघू सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सोची येत आनी रस करता ससनाच्या ससना